नमस्कार येवकार, हांव दत्तराज नायक. प्रुडंट खबरो दिता. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कोविड उपचार DDSSY सकयल येवचे ना. मंत्रिमंडळाचे बसकेत गोवा टुरिझम पॉलिसीक मान्यताय. थळाव्या कॉन्ट्रॅक्टरांक संद दिवंक टेंडर कायद्यांत बदल. पस्तीस वर्सां वयर आडकल्ली 320 कोटींचे लायटीचे बिलांचे वसुलीक DPC माफी. OTS 93 कोटी माफ. म्हयनोभर स्कीम सेटल करिना तांची कनेक्शनां तोडून वसुली. मायनिंग सुरू करात. केंद्र गोंयांत BJP सरकार. हुमकळे कित्याक? हजारांनी कोटी भरपाय दिवन लिजा घेवप सरकाराक ताकता काय कितें? फ्रंटाचो प्रस्न. गोंयांत बिरेस्तारा रेड, शुक्रारा ऑरेंज अलर्ट. सेगीत 2 दीस पावस पडत जाल्यार न्हंयांक बुडटी मारतली. पालसणां कोसळपाची शिटकावणी. नुस्तेमारांक दर्यांत एंट्री बंद. आनी किरण कांदोळकराचे गोवा फॉरवर्डाचे क्लियर शिनाल. फॉरवर्ड बसका. BJPचे कारभाराचेर उलयता म्हूण खंय राजकी सूड. बंडखोर किरण मटका केशीत क्रायम ब्रांची मुखार हाजीर. कोविड उपचार DDSSY सकयल येवचे ना. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कमी रेटीचो इश्यू केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. भलायकी खात्याचे अधिसुचोवणेक खंय खूब दिसां आदीं मान्यताय दिल्ली. मंत्रिमंडळ बसकेत गोवा टुरिझम पॉलिसी 2020क बावटो. WRDत थळाव्या कंत्राटदारांक कामां मेळची म्हूण टेंडर कायद्यांत बदल. एक्चुअली कितें जालां, आमी मार्चान हें केल्लें, फायनल केल्लें सारकें सांगा म्हणजे. तेन्ना आमी विचार करताले की खूब जाण ऑन बोर्ड येवपा जाय आसले. तेन्ना रेट्स हे ते ठरोवंक नाशिल्लें. बट आनी तेन्ना आमच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या कडेन कांयच नाशिल्लो. तो कन्सिडर करून मार्चान आमी तो नोटिफिकेशन काडलेलो. इट इज इन प्रोसेस आशिल्लो. तो पब्लीश जालो पयर दिसता. ओके, तेज्या उपरांत म्हणजे मार्च टू टील डेट म्हणजे हांवूय ते कंटिन्युअसली एक्चुअली म्हणजे नोटिफाय जालो पयलीं. तेज्या पयलीं आमी पळय जाल्यार आमी सफिशियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कोवीड पेशंटा खातीर जाय आमी स्वता एवेलेबल करून दिलो. म्हणजे तूं पळयशीत जाल्यार आमची 4 हॉस्पिटल्स एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1000 बेड्स वीच वी हॅड एवेलेबल फॉर द पेशंट. आनी ते दिता आसतना कशें आसा, आमी जेन्ना इतकी बरी फॅसिलिटीज आनी कंपॅरिजन वीथ द प्रायवेट ही आमीच दिता. आनी आयज काल आमचे खंयसरूच शॉर्टेज ना. म्हणजे खंयसर आमकां जेका गरज लागता ताका आमी बेड एवेलेबल करून दिता. आतां फॉर एग्जाम्पल कोणाक बरी ट्रिटमेंट म्हणजे कशी स्पेशल रूम जाय आनी कितें जाय तोच प्रायवेटान वयतलो. सामान्य मनशा खातीर आमी जेन्ना ट्रिटमेंट एवेलेबल करून दिल्या ताच्या खातीरच आमी तेजेर मिनिस्टरान तें डिसिजन पयरचो जो मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिलो तो ताच्याच खातीर आसा. कन्फ्युजन कांय ना. ना जावचें ना. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन हेजे मेंबर्स एंड स्टाफ कंडिशन ऑफ सर्विसीस रेग्युलेशन खूब लॉंग पेंडींग. तितूर वेगवेगळे चेंजीस आशिल्ले. तितूर रेग्युलेशन्स ते कॅबिनेटाच्या समोरान एप्रूव केला. इट इज एन एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द जॉयंट मॅनेजिंग डायरेक्टर इन GHRDC नावती ताका अपॉयंट केला. टुरिझम मास्टर प्लॅन एंड टुरिझम पॉलिसी हाची जी आसा एप्रूव केल्या. स्टेट ऑफ गोवा टुरिझम पॉलिसी लॉंग पेंडींग आशिल्ली आयच्या कॅबिनेटान. गोवा टुरिझम पॉलिसी 2020 हय. ओके, दर इज अ ग्रँट ऑफ 50% रिडक्शन वेवर इन अ बीच सॅक आनी डॅक हितूर फीज जी आशिल्ली ताची 50% रिडक्शन जाल्ली आसा. अमेंडमेंट ऑफ द रुल्स ऑफ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स इन PWD आनी WRD. फाटल्या हितूर काही एक लोकल कॉन्ट्रॅक्टरांचेर थोडोसो अन्याय जातालो कारण तेजे 10 कोटी पर्यंत लिमीट बीन गेल्ली. ताच्या खातीर परत अमेंडमेंट करून परत बोर्डाक हाडला. कन्वेंशन सेंटरची लँड आमी फायनान्स डिपार्टमेंटाक हाडल्या. इट इज फॉर द PPP प्रोजेक्टाच्या अंडर. फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर आमी PPP प्रोजेक्टान कन्वेंशन सेंटर घेता. ताच्या खातीर ताजी लँड आमकां फायनान्स डिपार्टमेंटाक हाडपाची गरज आशिल्ली. पयलीं इट इज वीथ द ITG आशिल्ली. ती कित लँड हाडल्या आमी तितूंतली.
इट इज अप्रॉक्सिमेटली 98,000. पस्तीस वर्सां मायज आडकल्ले लायटीचे 320 कोटींचे बिलांचे वसुलीक खात्याची डीपीसी माफी ओटीएस मंत्रिमंडळान स्किमीन बावटो दाखयलो. स्किमी प्रमाण घरगुती कमर्शियल वा उद्देगीक गिरायकांनी प्रिन्सिपल रक्कम भरून लायटीचे बिलाचे तंटे तडीक लावपाचे. म्हयन्या भितर ओटीएसाचो लाव घेनात तांची कनेक्शनां तोडून वसुली सुरू जातली म्हूण मंत्र्याची शिटकावणी. स्कीम जी आसा डीपीसीची स्कीम डिले पेमेंट जे आसले ऑनरेबल CM वॉज कायंड इनफ टू सँक्शन करपाक. ताजे ब्रीफ हांव दितां की एका कोणाक मेळपाचें ना, एक मेळपाचें ना, एक मेळपाचें ना, जेई मेळपाचें ना. आमचे वेबसायटीचेर लिंक आसतलो, त्या लिंका भितर क्लिक केली जाल्यार वेवल वन टायम वेवल आसतलो. सो ऑटोमॅटिकली तो मागता तें कॅल्क्युलेशन. आतां पयलीं जर 100% जर ते पेमेंट करता म्हणजे आउटस्टँडींग करंट ड्यू म्हणजे जे यूज केले युनीट यूज केले ते जर 100% ते पेमेंट करता जाल्यार 100% डीपीसी वेव जाता. तांकां जर इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार तेय दिल्ले आसा 1, 2, 3, 4, 5 इन्स्टॉलमेंट. पूण कसो आहा पयलीं 100% पेमेंट करता ताका 100% डीपीसी वेव. मागीर आपण म्हणटा 50-50 2 इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार ताका 10% डीपीसी वेव. आपणाक आनी इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार 20% डीपीसी वेव. अशें करून 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80% पासून डीपीसी वेव जाता इन इन्स्टॉलमेंट्स. पूण हांव लोकां कडेन मागता आज ऑनरेबल CM वॉज कायंड इनफ कितें जालां की RRC केसीस खूब फायल केल्ल्यो आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी रिकवरी करपाचो प्रोसिजर आमी करतलेच. इशू कितें आसा की पयशे जे लोकांचे पयशे आनी मोजके लोक जर ते पयशे फारीक करना जाल्यार ऑनरेबल CMन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तांकां की खंय तरी प्रिन्सिपल अमावंट जो एनर्जी चार्जीस आशिल्ले तो तुमी पेमेंट करचो म्हण. आनी तो करता तेन्ना विशय जशें हांवें सांगलां की आमचे टोटल आउटस्टँडींग जो आज कॅबिनेटान ऑनरेबल CM हॅज बीन कायंड इनफ की डिसिजन घेवपाक इतले वर्साचो आउटस्टँडींग 320 crores ऑफ एनर्जी अमावंट आनी 92 crores ऑफ डीपीसी अमावंट. टोटल आउटस्टँडींग 413 crores 23,78,587 rupees इज द आउटस्टँडींग ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. आनी हें आतांचें आउटस्टँडींग न्ही, हे लास्ट 30, 35, 40 वर्सांचें आउटस्टँडींग आतां आमी लिस्ट काडलां. कोणाक सोडूं ना. RRC केसीस खंय फायल केल्यो थंय विड्रॉ करता. कॅबिनेट अप्रुवल केल्यार आमी नोटिफिकेशन धाडटले आनी एकूच म्हयन्या खातीर ही स्कीम उरतली. आनी तेन्ना लोकांनी करचें नाजाल्यार मागीर आमचे पावर डिस्कनेक्ट केलो आनी कितें डिस्कनेक्ट केलो. हें ऑनरेबल CMन स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक दिला ते ऑपॉर्च्युनिटी लोकांनी घेवचो. आतां इन द एंटायर गोवा देर आर 100 स्ट्रीट लायट्स ऑन द रोड्स. Only 65% of the lights are maintained by the electricity department. 35% are not. That policy also will come to Honorable CM, which he is aware of, and we will take over the maintenance of the entire street lights because PWD at the bridge पहिले जुवारी bridge आणि खंयचे bridge light is पेटना. So we will take over and we will manage the entire street lights of Goa. मायनिंग सुरू केल्याशिवाय पर्याय ना. केंद्र गोंयांत BJP सरकार आसतना मायनिंग कोण आडायता काय म्हूण मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो प्रस्न. गोंयची आनी बाकीची राज्याची केस वेगळी. गोंयची लिजांनी कन्सेशनां वाद सुप्रीम कोर्टात आसा. मिनेरांक 30,000 कोटी भरपाय दिवन लिजा घेवपाची तांक गोंय सरकारात आसा काय कितें काय म्हूण फ्रंटाचो प्रस्न. गोंयच्यो मायनिंग सुरू जायना आनी ताका लागून जवळ जवळ 3 लाख जे डिपेंडंट आसात ते आज रस्त्यार आसात. तांच्या पोट्या पाण्याचो प्रश्न आसा, एज्युकेशनाचो प्रश्न आसा भुरग्यांच्या. आनी जर मायनिंग सुरू जायना फुडल्या 1 म्हयन्या पर्यंत डिसिजन मायनिंग सुरू करपाचें जायना फुडल्या 15-20 दिसां भितर जाल्यार आमकां कितें तरी करून वन्स फॉर ऑल हो इश्यू काबार करपाक. लोकय जे आज परिस्थिती अशी येता की आतां एक कालच रिसेंट ऑर्डर गेल्या सुप्रीम कोर्टाची की मायनिंग ओर काडलेलो जो आसा तो व्हरपाक तांकां 3 म्हयने परमिशन दिल्लें आसा. ही शॉर्ट मेजर आनी गोंयची इकॉनॉमी हें जावची ना. नायदर सेंट्रल गव्हर्मेंट किंवा स्टेट गव्हर्मेंटान ही लिजां गोंयची दिवंक ना. गोंयची लिजां जी आसा ती गोंयची लिजां म्हणजे कन्सेशन ते पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा आनी त्या लिजां तिजी ऑलरेडी केस सुप्रीम कोर्टात पेंडींग आसा. तातूंत क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की कन्सेशन कॅनॉट बी टर्म्ड एज अ लीज. मायनिंग कामगार ट्रान्सपोर्टरांचेर वायट परिस्थिती आयल्या. 30,000 कोटी भरपाय दिवन लीज धारकांक
आणि मिनेरांकडल्यान लीज घेवपाची सरकाराची ताक आसा काय म्हण प्रश्न. 400 आणि ऑल लिजा आसा तेंचे जर सगळे जर टेक ओवर केले तेंच्यानी आपूण घेतले जाल्यार 30,000 कोटीच्या वयर सरकाराक पयशे दिवचे पडटले पयलो. मागीर ते ऑप्शन केले तर मेळटले म्हणून तो सेकंडरी पार्ट. ही सरकाराची परिस्थिती आसा की जे कामगार आसा ताका कामगारांक एब्जॉर्ब करचे. जी मशिनरी आसा त्यांचे कंपेन्सेशन ती मशिनरी गव्हर्मेंटान घेवची. बार्जीस आणि लोन जी कोणाची आसा ती सगळी गव्हर्मेंटान टेक ओवर करची आणि हो प्रश्न मिटोवचो. म्हणजे आमी तेंचे परत आनी तेंचे वाटे घालून वता. 88 लिजां कोर्टान रद्द केली. उरिल्ली लिजां ऑक्शन करूंक सरकाराक कोण आडायता. लिजांची पावणी शक्य असल्यार सरकाराक तेवूय कित्याक जमना काय म्हण GMPFाचो प्रश्न. म्हणून आमचो रिक्वेस्ट ह्या चीफ मिनिस्टराक, कारण तो मायनिंगचो आसा. मायनिंगच्या लोकांचे कशी हालत गेले दोन वर्सां जाल्ली आसा ताका खबर आसा. सरकार जे आसा गोंयचें ते BJPचें आसा, सेंट्रल BJPचें आसा. म्हणजे आज कोण अशें सांगूं शकना की ना आमी करपाक तयार आसा आनी सेंट्रल आडयतले. कारण मायनिंग इश्यू हो दोगांय कडेन आसा. स्टेटीन लीज दिवपाक जाय, कॉन्फरन्स तेंचे येतलें आनी दोनूय गव्हर्मेंट तेंचे असल्या कारणान हांकां कसलीच डिफिकल्टी आसूंक जायना म्हाज्या दृश्टीन. सुप्रीम कोर्टान रॉयल्टी भरिल्ल्या मिनाच्या येरादारी बावटो दाखयले उपरांत ट्रान्सपोर्टरांनी रेट वाडोवंक नेट लायला. रेट खंय डॉलर आणि मिनाचे टनेज रेटी प्रमाण जाय. आमी बसलेले पळय तेन्ना डॉलराचो रेट कितें 26 काय 30 आशिल्लो, 31 रुपीज आशिल्लो. आयज अरावंड 70च्या आसपास डॉलराचो हे आसा. ताका लागून आमकां रेट वाडल्या शिवाय आमचे ट्रकवाले आयज पर्यंत तरी कोण मायनीर वचना. आनी म्हाका अपेक्षा आसा की रेट वाडोवन घेतल्या शिवाय आनी आमचो फाटलो डिफरन्स जो थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी डिफरन्स आमचो म्हणजे किलोमिटर कमी केला, रेट कमी करून जो आमी मागला, सीएमांकूय सांगला आनी सीएमान सांगला की ते मेळटले म्हणून. आदी 35,000 कोटीच्या मायनिंग स्कॅमाची हवा केली. CAच्या चौकशी समित्यांनी हिशोब केलो 3,500 कोटींचो. निमाणे खंय दोंगोर पोखरून हुंदीर सापडपाची चौकशेची चिन्नां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत बिरेस्तार शुक्रार खंय मोठो पावस आसा. ब्रेस्तारा रेड अलर्ट, शुक्रारा ऑरेंज. 2 दीस सेगीत पावस पडत जाल्यार न्हंयांक बुट्टी मारूं येता. कांय सुवातांचेर पालसणाक कोसळूं येता म्हूण गोंयचे वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. आंध्रा लागसार कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान हवामान खात्यान कोंकण पट्ट्यांत उटंगराचो अलर्ट दिला. नुस्तेमारांकूय दर्या बंद. So, with these conditions, this is the present and latest satellite image of the system. If we zoom into the locations around Goa, we can see that a lot of cloud formation is there. Thick and dense clouds are coming from Konkan side and as well as from South Maharashtra side. With these conditions prevailing, there are a set of heavy rainfall warning that IMD Goa has issued for the state of Goa. There is probability of rainfall exceeding 20 centimeters in 24 hours, which is termed as extremely heavy rainfall. Then there is probability of very heavy rainfall, that is rainfall exceeding 12 centimeters in 24 hours. Very heavy rainfall can be expected over Goa from 14th to 16th of October. Short-term disruption of municipal services, localized mudslides and rock falls. And if the rainfall activity continues for 1 or 2 days, there is even probability of swelling of rivers. There is probability that weak trees may get uprooted also with the 30 to 40 kilometers winds that are going to be there in these coming days. So fishermen are requested not to venture into sea from 14th of October onwards from Goa. If we see the detailed map of these warnings, we can see that the warnings are there not just for Goa region, but also for North Konkan region. To the south of Goa, warning is there for Karnataka as well as Kerala coast. बीजेपीचो थियेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकराचे गोवा फॉरवर्डाचे क्लियर शिनाल. राजकीय सूड चल्ला म्हूण बंडखोर किरणाचो बीजेपीचेर आरोप. म्हापशा हालींच एका फ्लॅटार मारिल्ले मटका रेडीवेल्यान किरण बुधवाराक क्रायम ब्रांची मुखार हाजीर. ताचोच न्ही, दुखाविल्ल्या दर एक बीजेपी वाल्याचो खंय पार्टीक धोको. किरणाची फॉरवर्ड बसकाय जाल्या. मटका लिंकाचेर मात तो फोट उलोवंक सोदिना. थियेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकार गोवा फॉरवर्डाच्या वाटेर केन्नाय पार्टेत वचपाक शकता. कार्यकर्ते आणि गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांची रेवड्या थियेत ताच्या घरा बसका. आमकां गोंय फुडें व्हरपाक जाय, कारण
गोवा फॉर्डाचो लिडरूय आहा विजय बाब आहा आनी तांचें काम पळयल्लें हांव फाटल्या आमी 5 वर्सां शेगीत म्हाज्या वांगडाय आसलो आमी तेंचें काम पळयल्लें तेजी विचारसरणी गोंय बद्दलची जी आहा ही पळयल्ली आहा आनी हेचे वरसून म्हाका दिसता खंय तरी तरुण पिढी जी आहा म्हणजे तरुण नेतृत्व आमी गोंयांक दिवपाची गरज आहा येणाऱ्या काळान. म्हापश्यां हालींच एका फ्लॅटाचेर घाल्ल्या मटका रेडीचे केशीत किरण कांदोळकाराक सकाळीं क्रायम ब्रांचीन चवकशेक आपयिल्लो. मडक्याचेर मात तो लोकांकडेन उतराक फास्ट जावंक सोदिना. हो कित्याक हांव तुजो टॅक्निकली आन्सर म्हाज्यान म्हणूं येता नो कॉमेंट. हांवें त्या दिसाय सांगलां हांव आन्सराचें उत्तर दिवन कायद्याक चॅलेंज करूंक शकना आनी ना म्हणून लोकांक पिशे सजमना. हो म्हजें उत्तर म्हाका दिसता लोक बरे पैकी सजमतले. ते आदीं सकाळीं क्रायम ब्रांचीत गेल्ले कडेन प्रुडंटान किरणाक गाठलो. तो म्हणटा राजकीय सूड चल्ला. आपुणूच न्ही, दुखाविल्ल्या प्रत्येक बीजेपी वाल्याचो खंय बीजेपीक भंय. शेवटी पॉलिटिकल इशू खाली कितें आहा आमी राजकारणाक मातशें तोंड उगडलें उलोवपाक लागले म्हणून न्यू गजाली घडटा. जे मेरेन हांव पार्टीन आनी तेंच्या वांगडा आसलो पळय तेन्ना असल्यो कांय गजाली घडनासल्यो. आतां पट करून आमी उलोवपाक लागले. आयज हांव उलयता फाल्यां आनीक जायते उलयतले अशे कार्यकर्ते. सो उलोवपाक लागले म्हणून तेंच्यांनी एक टार्गेट केलो प्रेशरायज करपाची तेंची टॅक्नीक. टार्गेट करपी हें ऑब्वियसली आहा न्हू गोंयचो सरकार आनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. वर्सभर जालें संपार आशिल्ले लायफगार्ड निमाणे सकाळ फुडें मुख्यमंत्र्याचे आल्तिना वेले बंगल्यार पावले. तांचें पाशेंच खंय सोंपलां. दृश्टी एजन्सी सकयल नाका. सरकारान तांकां टुरिझम महामंडळा सकयल घेवचें म्हूण मागणी. लॉकडावना आदीं खंय मुख्यमंत्र्यान विचार करता म्हूण सांगिल्लें. आतां तो अपॉयंटमेंट सुद्दां दिवंक तयार ना. म्हणजे ताणें जॉबाच्या भायर रावून आज ते स्ट्रायक करता गेले 1 वर्स. भुरग्यांचो डिमांड एकूच आशिल्लो. आमचो डिमांड आशिल्लो कितें की हे भुरग्यांक ते दृश्टी कंपनीच्या अंडर घेवंक नाका. तांकां आमचे जी टुरिझम कॉर्पोरेशन आसा तेच्या अंडर तांकां घेवचें आनी सरकारान तेंची सर्वीस आसा ती सेक्युअर करची. पूण तेच्या नंतर आमी जो स्ट्रायक केलो स्ट्रायका नंतर आमी CM साहेबा कडेन आमची मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेन अशें सरान आमकां एक हें दिलें की हे सगळे भुरगे आसा तांकां ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू आमी खंय तरी तांकां फुडें तेंचो जॉब सेक्युअर करुया अशें म्हणून तेन्ना आमचे CMा कडेन लास्ट मिटींग जाल्ली आमची म्हणजे जानेवारी. तेन्ना सगळें डिसिजन जालें. मदीं हो कोवीड पिरियड जाल्ल्या कारणान परत आमकां 15 दिसांनी जी CMान सांगलेली मिटींग घेवन सगळें कन्फर्म करुया ती मिटींग जावपूच ना. आनी लास्ट आतां हो कोवीड पिरियड जालो मदीं आयलो आनी ताका लागून सगळेंच आमकां पॉसिबल जावंक ना. आमकां खबर आसा की ह्या पिरियडान सगळ्यांचेच सगळे धंदे आसा ते ठप्प जाल्ले. सो आतां आमचे परत आमी पयर म्हणजे गेलो आतां म्हयनोभर जालो पयलीं आमी परत जेन्ना रस्त्यार आयल्या कारण 1 वर्स जालें हेंची ही फॅमिली हेंच्यो आज उपाशी आसा विदावट जॉब आसा ते भुरगे. सो आमी CMा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केलो पूण कशीच पॉसिबल जावंक ना. सो पयर आतां हांवें फॉर्मली मेल सुद्दां केल्लो आसा अपॉयंटमेंटा खातीर पूण काही कारणास्तव ती जायना. आमच्यो फक्त आज इतलो डिमांड आसा की CMान आमकां जी मिटींग 15 दिसाच्या नंतर घेवया म्हटलेली आनी कितें तेजेर आमी सोल्युशन सारकें काडुया. सो ताका लागून ऑलरेडी आमचे CMान अर्दें काम केल्लें आसा की सांगलेलें आसा आमकां एश्युरन्स दिल्लो आसा. फक्त आतां तें इम्प्लिमेंटेशन केन्ना जातलें हें आमकां आज कळपाक जाय. म्हणून आमी आज सगळे भुरग्यांक कशें आसा सगळेच भुरगे आज उपाशी आसले कारणान आज कितें करचें भुरग्यां कडेन व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. म्हणून आज सराची आमी एक परत एकदां मिटींग घेवन म्हणजे सरा कडेन की आमी बाबा आतां तुमी सांगलेलो एश्युरन्स दिल्लो तर आतां कशें केन्ना इम्प्लिमेंटेशन जातलें हें आमकां कळपा खातीर आज आमी हांगा आयिल्ले आसा. MG हेक्टरान नवी मॉडेल ग्लॉस्टर लॉन्च केल्या. 35,38,000ची गाडी आधुनीक लेटेस्ट सिस्टमीची. रडार सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, ड्रायव्हर सीट मसाज असल्यो सगळ्यो सुविधा हे गाडयेंत आसात. This is our new car Gloster which is recently launched today and it has a very good pricing of 35.38 lakhs ex-showroom. And this is a top end variant what has all the features that is autonomous level 1 what we have in this car. Second, it has a radar system wherein if at all the vehicle has
sudden braking in front, it automatically stops for you. The features are, as you can see, mentioned all over, like autonomous emergency braking, the autonomous level 1, blind spot detection. If you see here inside the entire car, the basics, the interiors, everything is in detail what you can see. The second seating level also are the captain seats what you have, and the third seating row also is at par with luxury features. The vehicle, if you see, is longer, wider than the Fortuner and the Endure also. Basically the vehicle is at the most premium segment what we have, and this is the Gloster Fit. गोंयांत कोविडान वाडटे मॉर्टेलिटीक सरकारूच जबाबदार. सरकारी खात्यांनी ताळमेळ ना. मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री फक्त तेमाक पेटल्यात. तांकां लोकांचे पडिल्ले ना म्हूण आपाचो आरोप. मेळावली IITचे इशूचेर आप सदांच थळाव्या बरोबर आसा. सरकार खंय आदल्या काळांतल्या भाटकारा भशेन वागता. आरोग्य मंत्री आनी आमचे मुखेलमंत्री हांच्या मदलो ताळमेळ सामको बिगडला. एकटो एक उलयता जाल्यार दुसरो दुसरेच कितें तरी उलयता. दोगांच्या भितर मात्तूय कोऑर्डिनेशन ना. आनी गोंयान जेन्ना कोविडाचे इतले दुयेंसी दिसान दीस सांपडटा त्या वेळार मुखेलमंत्री आनी आमचे आरोग्य मंत्री हांच्या भितर हे ताळमेळीचो उणावाक लागून गोंयकारांक हाचे खूब त्रास सहन करचे पडटा. 500 गोंयकार ह्या कोविडाच्या दुयेंसाक लागून गोंयान मरण पावले. तुमचो इगोय मातसो कुशीक दवरा. पळया, आमकां झाडां मारून इतले बरो सुंदर वाठार आसा तो, थंय अशी झाडांची कत्तल करून IIT हाडपाची गरजूच ना. आमी लोकांच्या बरोबर आसा ह्या बाबतींत. म्हणजे मुखेलमंत्री गोंयकारा बरोबर ना हें प्रूव जाता. हें मान्य करचें मुखेलमंत्र्यान. हें सरकार म्हटल्यार एक भाटकार जाला. केंद्राच्या SOPचेर सर्ती सुरू करूंक राजीव गांधी कला मंदिर फुडें सरला. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन बेत उलोवन दाखयला. म्हापशा मार्केटात सोपो कलेक्शना वेल्यान बोवाळ. बाजारकार आनी पसरकार पालिकेत पावले. म्हापशेचो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जाग्यार घालूंक सरकारान लक्ष घालचें म्हूण नगरसेवक मागता. अनलॉक 5 फोंडे म्हापशेच्यो खबरो. SOP पाळून बायला फुगडी बायला संगीत नाट्य सर्त इतिहासीक मराठी गद्य सर्त घेवपाचे राजीव गांधी कला मंदिराचे बसकेत थारला. जो बॅलन्स शीट जी आसा जे आमकां जो बजेट जें आसा त्या बजेटाक आमकां एप्रुवल दिवपाक जाय किंवा आमकां बजेट नवें मागपाक जाय ह्या संदर्भान एक मेजर आशिल्लो. कारण आमचें मेंटेनन्स जें आसा राजीव गांधी कला मंदिराचें तें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी जो पर्यंत आमी बजेट तयार करना आनी तें आमी एप्रुवला खातीर धाडिना तो पर्यंत आमकां बजेट येवपाक शकना. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही बैठक जावन आशिल्ली. पूण तुर्तास आमी आमची 3 मेजर जी स्पर्धा जी आसात आनी खास करून नावाजलेली स्पर्धा, एक म्हळ्यार आमची फुगडी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेक सगळ्यो गृहिणी ज्यो आसात त्यो मोठे उमेदीन भाग घेतात. आनी अशे तरेच्या संस्कृतीच्या मळाचेर एक मरगळ आयिल्ली आसा. ती मरगळ पयस करपा खातीर एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबरान एक डिसिजन घेतिल्लें आसा सब्जेक्ट टू द एप्रुवल फ्रॉम द कावन्सील मिटिंगेक. अशे तरेचो एक निर्णय घेतिल्लो आसा की ही फुगडी स्पर्धा जी आसा ती आमी सुरू करची. दुसरी स्पर्धा जी आसा ती आमची महिला संगीत नाट्य स्पर्धा जी आमची फ्रिक्वेंटली आसतात. आनी म्हाका दिसता सबंद गोंयच्या मळाचेर ऑलमोस्ट 7 ते 8 ग्रुप्स आमचे तितून पार्टिसिपेट जातात. तिवूय आमी स्पर्धा जानेवारीच्या पयल्या आठवड्याक 2021 ह्या आमी म्हयन्याक घेवपाक थरलेले आसात. आनी तिसरी स्पर्धा ह्या वर्साची म्हणल्यार ह्या फायनान्शियल इयराची जी फाटल्या वर्सा आमी जी कोंकणी नाटकाची आमी जी वेवसायीक रंगमाचेचेर जे काम करतात त्यांच्या खातीर ती स्पर्धा घेतिल्ली आशिल्ली. म्हणून आमी तीच स्पर्धा ऐतिहासीक मराठी गद्य स्पर्धा आमी घेवपाचे ठरलेले आसात. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान नाट्यमळाचेर काम करणाऱ्या महिलां खातीर खास करून आमी हे कला मंदिराचे दार कळीच्या मळाचेर आमी हे केल्ले आसात. आमी हे सगळे नाट्य स्पर्धा जेन्ना आयोजन करतले तेन्ना आमची MAGची जी गायडलायन्स जी आसा ती सगळी गायडलायन्स आनी फॉलोअप करूनच आमी सगळे काही गोष्टी मुखार वतले. म्हापशा मार्केटात सोपो कलेक्शना वेल्यान सगळे मॅच जाला म्हूण पसरकार पालिकेत पावले. ते म्हणटा ना आमी सोपो फारीक केला मरे म्हणटा. सोपो फारीक केला हांव म्हणटा जाता तुमी सोपो फारीक करून घेता
आनी अर्द्या वरान तेमकां उठयता ते सोंपेकारांचेर तुमी कारवाय कित्याक करिना. हे आमचे जो गरीब लोक आसात ते आयज काल बरे लोक आसात ते आयज रस्त्यार येयल्यात. कित्या खातीर? पोटा खातीर. ते टायमपास करूंक येवना, हे करूंक येवना. हे आपल्या पोटा खातीर कोणाची भुरगीं आसा, हें आसा, तांकां त्रास जाता म्हणून येयल्या. आनी जर तर तुमी तर हे एक्शन करिना आमी आतां आयज सीओ कडेन येयले, पूण सीओन आमकां एश्युरन्स दिला की हें आमी हें आसा कितें जालां पळय तेजेर आमी कारवाय करता, लक्ष घालता. की हे सोपो कलेक्टर जे म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे लोकल वेंडर जे बसतात तेंच्या एरिये भायर इल्लिगल सोपो कलेक्ट करतात. आनी ह्यो रसिट्यो सुद्दां आमी आतां कबीर शिरगांवकर सराक दिलात की हो इल्लिगल सोपो कलेक्शन जे म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे जे कलेक्ट करतात तो इमिजिएटली स्टॉप जावचे. In this week, most probably we would start the market at 50% capacity. These vendors could be accommodated inside. Not these vendors. I mean, like there have been like continuous surveys which had been going on of this council. So we will have to take a review and see like who are eligible to sit inside the market. म्हापशेचे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम जाग्यार घालूंक सरकारान लक्ष घालचें म्हूण नगरसेवक सुधीर कांदोळकार मागता. म्हणजे सिवरेज पायपलायन आतां घातलेली आहा, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटूय आमचो रेडी आसा. हें तर काम जालें जाल्यार लोकांची घरांची कलेक्शनां डायरेक्ट ताका जातलें. आनी तेतून सिंपल या आतां चडशें काम जाल्लें आहा, पूण गव्हर्मेंटान आतां लक्ष घालून हो प्लांट जो जायकाच्या अंडर तयार जाला तो सिवरेज कॉर्पोरेशन आहा, सिवरेज त्यांच्या मार्फत ते मागीर फुडलें काम जावंक जाय. पूण हेची हांवें काल म्हायती घेतलेली, पूण हेची फायल मूव जाल्या म्हणटा ते, पूण आजून तिचेर कांय फायनल हें जावंक ना. टेंडर बी आजून कांय काडूंक ना. पूण हेचेर सरकारान हेचेर लक्ष दिवन जावं कन्सर्न मिनिस्टरान हेचेर लक्ष दिवन ज्यो ह्यो समस्या लोकांक आयज भेटसयतात ताका नोटीस धाडली म्हणून सोल्युशन येयना. नोटीस धाडली, हांवें सोपपीट मारलो. सोपपीट मारलो जाल्यार सोपपीट तो फंक्शनींग जायना. जाल्यार सामकें एग्जाम्पल आमच्या म्हापसा मार्केटांतलो आमी सोपपीट मारता, सोपपीट मारूंकूच मेळना. मेन टॉयलेट उदक रोखडेंच येता आनी उदक येता जाल्यार तें जिरतलें खंयसून. मागीर ऑटोमॅटीक तें उदक आसा तें नालान चल्लें, गटाराक चल्लें, थ्रू गटर तें डायरेक्ट रिव्हरतार हेका चल्लें. सोल्युशन फक्त हो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट जे म्हापशान सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट हे करपाक जी पायपलायन घातलेली आहा जवळ जवळ 80 करोड रुपयाचें काम जाल्लें आसा म्हापशान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.